नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळया हे बटाट आसा म्हणजे पटेटो हे उकडले म्हणजे बॉयल केल्या आनी हे दवरल्या निवोनी म्हणून आनी आतां ते निवल्या. आतां तेच्यो वयल्यो सायली काडपाच्यो म्हणजे स्कीन वयर आसता पळय ती काडपाची आनी हे मॅश करपाचे. आनी सदांच आमी बटाट्याची भाजी खाता पळय तेन्ना आमकां एकदां मागीर वाज येता बटाट्याच्या भाजयेचो. आयज हांव तुमकां न्ही ह्या बटाट्या पासून एक कोशिंबीर तयार करून दाखयतां. आनी ही रेसिपी म्हज्या आवयची हा. म्हजी आवय अशी रेसिपी करताली कोशिंबीर आनी आमकां दिताली, खूब आवडटाली आनी हांव आमगेरूय करता. आयज म्हणलें तुमकांय दाखोवया. तर हेका लागून साहित्य कितें जाय तर हो ओनियन म्हणजे कांदो बारीक शिनप आं. आनी ही आसा साखर 1 पिंच, इल्लीशी सोय ही ऑप्शनल, जाय जर घेवपाची न घेतल्यारूय जाता. हे लाल तिखट आनी हे आपल्या चवी प्रमाणे, पण चडय तिखट करूं नाकात, मातशें लायटूच बरें. आनी ही आसा ओली कोथंबीर आनी हे आसा चवी प्रमाणे मीठ. हांवें बटाट उकडटा आसतना मीठ घालूंक नासलें म्हणून आतां हांव मातशें जादा घालतलें. आनी आतां आमी करपाक सुरवात करुया. हे पळया, आतां हे बटाट आसा पळय ते हांवें मॅश केले आनी हे मॅशूच करपाचे, तेज्यो फोडी करपाच्यो ना, अशेंच करपाचे ते. आनी आतां ही रेसिपी आसा पळय सिंपल सादी आनी झटपट रेसिपी. कोण आतां कामाक वयता बीन पळय तांकां टायम मेळना अशी करपाची, इज्जी. आतां कितें करुया, भितर न्ही तोंडोच हे पळय कांदो घालुया म्हणजे ओनियन. आनी भितर लाल तिखट घालुया, इल्लीशी सोय घालुया, ओली कोथंबीर घालुया, 1 पिंच नाजाल्यार पाव चमचो साखर घालुया आनी चवी प्रमाणे मीठ घालुया. पयलीं इल्लें घालता आनी टेस्ट करून पळोवपाचें आनी मागीरूच घालपाचें. आनी आतां हें मिक्स करुया. आनी हातून न्ही आतां कोणाक धंय आवडटा जर 1 चमचो नाजाल्यार 2 चमचे असले न्ही धंय घातल्यार जाता. आतां हें मिक्स करता. ही पळया, आतां ही रेडी जाली. आनी तिखट चड जाय जर मातशें तिखट घातल्यार बीन जाता. आनी आतां ही पळया, ही झटपट रेडी जाली पळय, पळोवंक सुद्दां कितली बरी दिसता. आनी तोंडाक बीन लायली की ना बरी टेस्ट येता. म्हणजे आतां दाळ आसा, रोस आसा, त्याच्या बरोबर ही इल्ली घेतली, दुसरी भाजी घेतली, ही कोशिंबीर घेतली, मस्त जेवण जाता न्ही. अशी तुमी मुद्दाम करा. हे पळय सुंदर जाले पळया आनी बरी लागतात ह्या. आतां रेडी टू सर्व करता. तुमकां आतां रेडी टू सर्व केला. आतां बटाट्याची कोशिंबीर आनी झटपट इज्जी आनी कामूय आपलें फास्ट जाता न्ही. अशी करून मुद्दाम पळया आनी इतली टेस्टीक बरी जाल्या जाणा ती. मुद्दामूच तुमी करून पळया, खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंट्स बरे दिया. सबस्क्रायब मातशें यादीन करा. आतां तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, हांव खरेंच तुमचें उपकारी आसा आनी मना पासून सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं.